नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टकारी कार्यावळीक सध्या गोंयांत सगळेच कडेन राजकारण पेटून उठलां अशें काय दिसता. आनी हे फकत आमचे आमदार किंवा मंत्री हांचे पुरते अशें न्ही, तर सामके पंचायत लेवलाचेर बसून आतां राजकारण पेटूंक लागलां. आनी हाजें उदाहरण म्हणजे काल दवर्ली दिकरपाल पंचायतीचें जाल्लें सरपंचाचें इलेक्शन. काल सकाळीं थंय सरपंचाचें इलेक्शन जालें. ही पंचायत बीजेपी कडेन आशिल्ली. बीजेपी कडेन 7 वांगडी आशिल्ले. अशें आसतनाय ओपोजीट ग्रुपाचो जमिनीन खुलासो हाका 7 मतां पडली आनी बीजेपीच्या हाका 4 मतां पडली. आनी ताज्या फाटल्यान परत आनीक चक्रां घुंवून दनपार मेरेन हो जिखून आयिल्ल्या आमच्या सरपंचाच्या आड 6 जाणांनी परत अविश्वास हाडलो. पयलीं ताका 7 पडिल्ली, तातूंतलो एकलो ह्या वटेच्यान येवन ताणें परत ताचेर अविश्वास थाराव हाडलो. सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार गोंयचें राजकारण खंय पावलां हो एक प्रश्न पडटा. आनी ह्या हाजेर आमी चर्चा करपाक हांगा आपयल्यात ते आमचे मडगांवचे आदले नगराध्यक्ष आनी शॅडो कावन्सिलाचे अध्यक्ष बाब सावयो कुतिनो. नमस्कार सावयो. म्हाका तुका हांगा आपोवपाचें कारण कित्याक जाण तूं की ही जी घडणूक जाली, ताका जिखून आयलो, मागीर नो कॉन्फिडन्स मोशन घालें, आनी सगळ्याकाय जर पयलीं जर कोणाचें रिएक्शन हाजेर आयल्यार तुजें. हें खरें नावेलीच्या कोणाच्यान तरी येवपाक जाय आशिल्लें, पूण तुजें आयलें. सो तूं नावेली रावता, तुका हें ना, पूण तूं तुजें सगळें राजकारण कितें आसा तें मडगांवां. सो आतां म्हाका एक प्रश्न पडला, तूं मडगांवांतल्यान कॉन्टेस्ट जावपाक सोदता काय नावेलींतल्यान कॉन्टेस्ट जावपाक सोदता? हो पयलो प्रश्न. मागीर चर्चा करया आमी. हो प्रश्न तो कॉमेडी मातसो येयलो, पण इश्यू कॉमेडी न्ही, इश्यू सिरियस आसा. ओके. इश्यू सिरियस कारण इतल्याकच, आनी म्हाजो रिएक्शन येवपाक कारण इतलेंच म्हणल्यार कित्याक हांवें सांगपाक गोमंतकाचोच पिक्चर फर्स्ट पयलो की हें नो कॉन्फिडन्स घातलो म्हणून. आनी म्हाका पयलेच हें आयलें म्हणटा तें मडगांव म्युनिसिपालिटीचें कितें जाल्लें 2 वर्सां आदीं. गणेशाम शिरोडकार इलेक्ट जाता, इमिजिएटली ताजेर नो कॉन्फिडन्स जाता, आनी मागीर ऑर्डिनन्स येता हात दाबून. हें सगळें चित्र आयलें दोळ्या मुखार. आनी त्या कारणाक लागून हांवें तें रेफरन्स दिलें की दीस इज अ रिपीट ऑफ मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिल इलेक्शनाचें. कित्याक पयलीं तुका खबर आसा इलेक्शन डिले केली करपाचें, सडनली ज्या दिसा इलेक्शन जाता त्या दिसाकूय पोस्टपोन केलें कितें तरी कारण लावन. आनी जेन्ना ते डिफीट जाता ते फायन ऑलरेडी डिक्लेअर केल्ली. करेक्ट. सो आतां दुसरी पंचायत चोय नावेलीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन रुमणावळ, पयलीं तांकां डिस्क्वॉलिफाय करतात. पयलीं इलेक्शनूच जायना, मागीर तांकां डिस्क्वॉलिफाय जाता, कोर्टांतल्यान ते रिइन्स्टेट जाता. आनी तरी सुद्दां ते रिइन्स्टेट जाता. ताच्या फाटल्यान मागीर परत कोण इलेक्शन आसा तो रिटर्निंग ऑफिसर बनना जाता. तेंच सांगता. सो हाजें हें कितें जाता की बीजेपी सरकाराक ऑलरेडी तेमचे इतली मेजॉरिटी आसून आनी 8 आमदारां व्हरून आनीक स्ट्रॉंगर हें केलें, कित्याक तांकां एक डिसेंट वॉयस नाका, समजलें. सो 40 40 रुलिंग आसल्यार ते हॅपी. तेच भाशेन ते सांगता, तेच भाशेन एवरी लेवल, ते जिल्हा म्हणनाका, पंचायत म्हणनाका, म्युनिसिपालिटी म्हणनाका, प्रत्येक एडमिनिस्ट्रेशन लेवलाचेर तांकां पावर जाय. कित्याक मागीर तांकां विचारतलो कोण ना, जाय तशें करपाचें. कितेंच रॉंग आसल्यारूय बी कोण केर ना. पूण एक तूं नावेली रावता आनी तुका थंयचें राजकारण खबर आसा म्हूण तुका विचारता. एक म्हणल्यार रुमडामळ पंचायत, इतले आतां म्हाका दिसता एक 3 म्हयने जाले थंय सरपंची ना, उपसरपंच ना, फक्त आमचो एक एडमिनिस्ट्रेटर पळयता. आतां हांगा परतय जी बीजेपी कडेन आशिल्ली ती काल गेल्ली, ते परत येतली काय ना म्हणटा. मागीर जेन्ना नो कॉन्फिडन्स मोशन, कितें पोजिशन आसा सद्याक थंय? तेच सांगता. म्हणल्यार तांकां नाका पयलीं सदां की ते डिफीट एक्सेप्ट करपाक रेडी ना. पयलीं सदां तांकां दिसता की नावेली सीट तांकां बीजेपी मेळ्ळ्यार आपले हक्कान अशें मेळ्ळें म्हण, तांकां फ्लुकान मेळ्ळें तें. सो तांकां दिसता इवन ते दुसरे लोकल बॉडीज आसात, पंचायत आसात, त्यो आपले ताब्यान येवपाक जाय म्हण. आनी हे ताब्यान येवपा खातीर हे सगळे कारस्थान रचतात ते. समजा आतां इतले म्हयने पंचायत ना जाल्यार आनी आसप कितें? कॉन्स्टिट्युशना भितर आमकां दिल्लें आसा पंचायत लेवल, जिल्हा पंचायत लेवल, म्युनिसिपल लेवल, हे सगळे आमकां अंडर कॉन्स्टिट्युशन दिल्लें आहा. आनी तुमी व्हडले कॉन्स्टिट्युशनाचेर उलयता, तुमी सामकें बड्या मारता, पूण एक्चुअल जे ग्रावंड रियलिटी आहा इट इज टोटली ऑपोजीट जे बीजेपी सरकार करता तें. समजलें. अरे बरे एक पंचायत बॉडी इलेक्ट जाल्ली आसा, तांकां फंक्शन जावं दी न्ही. तुमचे वाटेन आसा जाल्यार तुमचे वाटेन येतले ते, बट लेट इट फंक्शन एज पर द डेमोक्रेट. तुवें आमचो तुजी रिएक्शन्स ताजे फाटोफाट मागीर
आम आदमी पार्टीचो सिद्धेश भगत हाणें रिएक्शन दिलें. तातूंत भितर तागेल्या रिएक्शना भितर म्हणटा की थंय जो कोण जिखून आयिल्लो तो ST आसा आनी मेन म्हणटा ती पंचायत आहा ती SC डॉमिनेटेड पंचायत STची आनी फकत STक वळाता सरपंच जाता म्हूण फकत एक कारस्थान आसा ताजो एक आशिल्लो. सो ह्या आरोपाक भितर कितें इट नीड नॉट बी STS म्हण समाजा हेजेरूच हांव वचपाक सोदना. तांकां सांगपा म्हळ्यार कितेंय करपाक रेडी आसता ते समाजात एक टायमार एंगल जावं कितें पण सत्ता आपल्या हातीन जाय तांकां. सो दॅट तांकां जाय तें करपाक जाय तांकां. सो हे आहा ते समाज बी म्हणटा दॅट इज अ डिफरंट एंगल अशें. बट मोर ओवर तांकां मेन म्हणटा आपली ताब्यान ती पंचायत जाय आशिल्ली. सो कित्याक नाल्यार आतां जिल्लो पंचायत इलेक्शन्स आसा तांकां 100% खबर आहा ते हारता म्हण. सो कशे तरेन ह्या लोकल बॉडीज हें करपाक सोदता. सो मागीर खंय तरी इन्फ्लुएन्स करपाक मेळटा वोटरांक. सो त्या खातीर हे सगळें कारस्थान चलता तांचें. ना पण एक म्हाका सांग निमाणे कडेन पंचायत तुजे कडेन आसले आनीक नासले जिखून येवपाक येता न्ही कित्याक फाटीं खेपेक पंचायत तांचे कडेन नाशिल्ल्यो पण दोनूय वेळार तांचेच जिखून आयल्यात. उल्हास तुयेकार जावं ताचे फाटल्यान परेश जावं तांगेलेच जिखून आयल्यात. येयलें तें जालें पण पंचायत एक बॉडी आसप म्हळ्यार कितें सडन कामाक एक आडखळ येना. तांकां जाय ते भशेन सपोज काम इवन रॉंग आसा जाल्यार तांकां बुलडोज करून थ्रू वचपाक मेळटा. पंचायत आसल्यार जी तांची ना तांच्या ताब्यान ना त्या टायमार कितें रॉंग आसा ते पंचायत पॉयंट आउट करपाक शकता आनी तांकां खंय तरी त्रास जावपाक शकता. सो ह्या कारणाक लागून मेन तांकां जाय पंचायत आपल्या हातीन. आनी आज पळय आतां लास्ट टायम इलेक्शन जावन ते जिखले दॅट इज डिफरंट बिकॉज तो आमदार आयिल्लो म्हण. पण आमदार कसो येयल्लो तें पयलीं चिंतपाक जाय न्ही. हिस्ट्री ना नावेली 4-4.5 वोटान एक MLA जावपाक शकता म्हणटा हिस्ट्रीच ना. चूक कोणाची ताजी चूक एक्झॅक्टली. सो ती लोकांक मेळ्ळी न्ही पूण तेजो अर्थ हो ना की इवन पंचायत तुमच्या ताब्यान करपाक लोकांक मेळूंक ना. ती तांचे एफर्ट्स तांणी कन्सोलिडेट केले आनी बाकीच्याचे हे डिवायड जाले म्हूण मेळ्ळे. इट्स नॉट बाय बट एक्झॅक्टली बट फायनली दे हॅव टू रियलायज बाबा दॅट नावेली इज नॉट देअर कॉन्स्टिट्युएन्सी. ते कितेंय करो पण तांचे न्ही पण फोर्सफुली तुमी लोकल बॉडीज आहा ते ताब्यान घेवपाक सोदनाका. ताका लागूनच तुका प्रश्न हांवें पयलीं केल्लो की सद्याक नावेलीचें सिच्युएशन कितें आसा काय म्हणून. कारण पंचायती रुमडामळ म्हणटा तांचे सुरवातेकच तांचे कडेन नाशिल्ली. आतां दवर्लीचे बी जी थंय पयलीं म्हणटा थंय BJPचे हे मंडळ आयले कशें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. सुरवातेक आमी 2 पंचायत उलयले नावेली कितें जाल्लें तशेंच सिमिलर हें जाल्लें मदीं पोस्टपोन जालें बारीक एफर्ट जाल्लो ना एक्झॅक्टली. सो ते सगळे पंचायतांक कितें नाल्यार कितें करपाक सोदता ते आपली ताब्यान घेवपाक वीच इज रॉंग हें म्हणपाक सोदता. पूण सद्याक आतां ग्रावंड रियलिटी जर नावेलीचे पळयलें सद्याक सिच्युएशन कशें आसा नावेली. ग्रावंड रियलिटी इज दॅट नावेली इज अगेन्स्ट BJP दॅट इज सामकें 100% शुअर. आनी इट विल हांव आतां ओरली म्हणटा it will be proved during this Zilla Panchayat elections and thereafter in 27 elections. Zilla election कोणाची म्हाका दिसता तयारी जाली दिसते. आतां कितें जाता जे पर्यंत रिजर्वेशन अनाउन्स जायना जे पर्यंत सपोज डिलिमिटेशन जावपाक आसा कित्याक म्हाका दिसना डिलिमिटेशन आनी जातलें पूण जे पर्यंत रिजर्वड वॉर्ड्स आहा ते अनाउन्स जायना ते पर्यंत कोण तयार करपाक शकना. आनी प्रत्येक गव्हर्मेंट खंयचो जावं तो विच एवर इज इन रुलींग ते अनाउन्समेंट आहा ते लास्ट करता ते समजा चान्स दिना तशें. पण कॅन्डिडेट्स ना म्हण हें ना कॅन्डिडेट्स आसतलेच आनी जिखपा सारके आसतले कॅन्डिडेट. सो तूं म्हणटा की कॅन्डिडेट आसात हे आसात काँग्रेसी कडेन आसात कॅन्डिडेट आसात काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट आसात दोनूय कडेन दवरतले. पळय आतां दुसरें चलता कितें अलायन्स जातलें काय ना तेंवूय आमी सांगपाक शकना समजलें. बट काँग्रेसी कडेन कॅन्डिडेट्स आसा आनी इनफॅक्ट काँग्रेस आतां नॉट हांव नावेलीच्या पुरती उलयना इवन अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज आमी आतां बूथ लेवल ऑर्गनायझेशन्स हें केलें सेटअप करपाक स्टार्ट केला वीच वॉज नेवर डन अर्लियर समजलें. सो त्या बाबतींनी आमचे प्रयत्न जे आसा पार्टी खातीर आसा चालू आसा आनी इट इज प्रोग्रेसींग वेल. एक तूं एडमीट करपाक जाय की आमचे कडेन फक्त 3 आमदार आहा गोंया भितर. सो 3 आमदार आसून 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक ऑर्गनायझेशन सेटअप जाता हें पयलीं सगळें व्हडली गोश्ट समजलें. तुमचे कडेन 3 आसा म्हणटा BJPन झिरोतल्यान स्टार्ट केलें. हय जावं मागीर तांकां तितलो टायम लागलो पण जितलें तेम केला ते सगळे फटींगपणान केला. ते 4 आमदार आसले ते व्हडले इश्यू केले तेमी त्या टायमार आनी स्कॅम करप्शन म्हणून बॉब मारले 35,000 crore स्कॅम केले सगळ्यांचेर आरोप जाले.
इतले जे आरोप घालपी जे आहले ते आज सगळे तांचे वटेन आसा समजलं. सो इन अदर वर्ड सगळी फोटिंगपणां चलोवनच ते सत्तेर येयल्ले आहा. बरे मार्गान येवना ते. सो सावय तो स्कॅम काडला म्हणून म्हणटा तुका हय. सद्याक एक तुवेंच बोवाळ करता सारकें. मडगांवांक एक स्कॅम आसा चालू आसा आनी खूब हे आसा आनी आज ताजेर आमचे PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांणी हें केलां की काँग्रेस गरजे भायर हो प्रश्नाक एक धार्मीक वळण लावपाक सोदता म्हणून. धार्मीक वळण काँग्रेस दिवपाक सोदना. धार्मीक वळण हो दिगंबर कामत दिवपाक सोदता आपले पाप आहा ते लिपोवपाक. पळय तुकाय खबर आसा सत्य कितें आसता तें. 8 सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ तांकां पेंडल घालता म्हणून टेंडर करता आनी खंयचे फंड्स MLA लेड फंड्स MP लेड फंड्स आसता तशें MLA लेड फंड्स आतां अलॉट जावपाक लागले आहा आनी त्याचे थ्रू 24.96 lakhs एस्टिमेट जाता 2023, 2024 आनी 25. ओके 2023 आनी 24 पेमेंटूय जाता. पेमेंट रिलीज जालो ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्टराक. 25 पेमेंट जावना कित्याक आमी RTI घातली आनी तांकां कळ्ळें कॉन्ट्रॅक्टर आसा म्हण. आनी एक जोक म्हळ्यार कितें 24 वर्साक आमचो एक कोलमरवाडी सार्वजनीक गणेशोत्सव करतालो पळय तांचो मेन कमिटी मेंबर आहा तो एक्सपायर जालो शिरीश काणे म्हणटा आनी ते हें जावंक ना. पंडाल म्हणटा घालूंकूच ना. इन्स्पायट ऑफ दॅट 3,60,000 सुमार पेमेंट जाता समजलें. सो हें सगळें सामकें क्रिस्टल क्लियर आसा. तूं हें नाका सांगिल्लें पेंडल घालनासतना हे जालें पेंडॉल प्रत्येक मंडळान आपले स्वता हेजेर घातला. पळय आमचो दुसरो कोलमरवाडी सार्वजनीक गणेशोत्सव जो तुका खबर आसा हांव फावंडर प्रेसिडेंटाचो ते आमचे मंडळान 2 चॅक दिवन पेंडल घातिल्लो आसा जे कॉन्ट्रॅक्टराक. PWDचो 1 रुपया येवना आमकां समजला. सो हें सगळें भायर सरतलेंच. आज मंडळाक एक रियलायज जावपाक जाय समजला. ते आज सायलंट आसा कित्याक आतां एमर्जन्सी म्हणटा पळय मडगांव व्हडली एमर्जन्सी आसा. फाटीं तो 50th एमर्जन्सी एनिवर्सरीचेर जायत उलयलो पूण एक्चुअल एमर्जन्सी आज मडगांव आसा. एक रिपोर्टर कांय रिपोर्टर एक सगळे म्हणना कांय रिपोर्टर आमकां सांगता म्हळ्यार कशे भाशेन तांचेर प्रेशर आसा एडिटरांक आनी पेपरा ओनराक सुद्दां कंप्लेन दिवन म्हळ्यार तांणी कांयच हें करूं ना. आतां तुवेंच सांगलां पळय आमी 8 तारखेर हो इश्यू काडलो 8 ऑक्टोबर. आज आमी 24 तारखे आसा. 15 दीस उपरांत एक रिपोर्टरान ताका प्रश्न केलो. एक्चुअली हो इतलो व्हड इश्यू व्हेरी नेक्स्ट डे ताका प्रश्न करपाक आशिल्लो पूण सगळे भिता समजला. आज जेन्ना हो इश्यू भायर सरलो आहा त्या टायमार तूं आतां डायवर्ट करपाक सोदता ताका हें दिवन मंडळाक सांगतालो. आज मंडळाक तो कशे भाशेन त्रासान घालतलो तो सांगता. एक RTI हें आसा अंडर सेक्शन 2H कळ्ळें. अंडर सेक्शन 2H when you are financed by the government you come under RTI. ओके येस फाल्यां आमी RTI फायल करतले प्रत्येक मंडळा कडेन कळ्ळें आनी तांचे कडेन अकाउंट्स मागतले आमी. आमकां हक आसतलो कित्याक एज पब्लीक यू आर अ पब्लीक बॉडी नाव बिकॉज यू आर रिकॉर्ड से दॅट यू आर एक्सेप्टिंग निदर यू हॅव डिनायड. तूं मागीर सांग मागीर आमकां कितें सांगपा आसता तें समजलां. आमकां जाय कितें जे मंडळा नांवान पयशे गेल्ले ते मंडळा येवपाकूच जाय नाजाल्यार PWD वचपाक जाय समजलां. ह्या तिसऱ्या मनशागेर बॉल्सान वचपाक शकना कित्याक दीस इज पब्लीक फंड्स एंड देर इज नो रिलीजन इन दीस. इट इज अ पब्लीक टॅक्स पेयर्स मनी समजा. तूं तुगेल पाप लिपोवपा खातीर एक धार्मीक वळण हाडपाक सोदनाका. तूं गेल्लो आतां तूं धार्मीक म्हणटा काँग्रेसी टायमार तूं काँग्रेसीर हें आहलो लिडर ऑफ ऑपोजिशन सगळे 29 कॅन्डिडेट्सांक घेवन तूं सगळे मस्जिदां मंदिरांक आनी आमगे हिंदून गेलो तुमी सपोर्ट कराल फायन. पूण त्या टायमार धार्मीक नाशिल्ली. त्या टायमार धर्म लागतालो काँग्रेसीक. तूं कित्याक घेवन गेलो थंय. आज तूं ती भाशा सांगता आमकां. सो तुवें देवा फटयल्ले आहा सो तुका मोरल रायट ना सांगपा म्हळ्यार आजच्या दिसा तुगे चॅनलांतल्यान हांव डिमांड करपाक सोदता ह्या इश्यूचेर मोरल ग्रावंडाचेर दिगंबर कामतान रिजायन जावपाक जाय. नॉट एज मिनिस्टर इवन एज MLA he has to resign. तुमचे कडेन जर इतले सगळे मॅटर आसा why you are not filing any complaint or anything? We are going to take this to the logical end. See हांव कसो हे इश्यू म्हाका पयलीं कळयल्ले पूण हांवें म्हळ्यार गणेशोत्सव बी जावन दी आमकां पेपर हातीन येवन दी कित्याक म्हजें हें कशें विथआउट प्रॉपर दिसींग इन हँड हांव केन्ना उलोवपा ना. आतां आमी एडिशनल डॉक्युमेंट्स मागिल्ले आसा. वी वील गो रायट अप टू इवन द हाय कोर्ट बट वील एन्श्युअर that the money either goes to the mandals or it goes back to the PWD treasury. आमी फाटी सरपाना. कंप्लेन ती कंप्लेन डिपार्टमेंटान कंप्लेन आमी हायकोर्टान वचपाक रेडी आसा कित्याक दिस इज अ क्लियर कट ओपन एंड शट केस ऑफ करप्शन.
सो कोणा कडल्यान काडटले जे कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे पडटात ताचे कडल्यान रिकवर करतले? कोर्टा डायरेक्शन हाडटले आमी ते कशें रिकवर करपाचें. इट वील गो टू इवन हाय कोर्ट इफ द गव्हर्मेंट डजंट दिसींग. सेकंडली आतां चीफ मिनिस्टराचोय जबाबदारी जाता कित्याक त्या टायमार PWD मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर आशिल्लो समजला. आतां ताजोय रोल येता आनी ताजें स्पश्टीकरण येवपा जाय की बाबा हो हें जाल कसो, हो घोटाला जाल कसो, स्कॅम जाल कसो. सो सयो आतां म्हणटा रोखडेच आमच्या डिसेंबराक ZP इलेक्शन जावपा. मडगांवाक आनी ZP तसो संबंद काय ना बिकॉज इट्स फॉल्स अंडर द म्युनिसिपल. ताजे फाटल्यान इन द मंथ ऑफ मार्च ऑर एप्रील म्युनिसिपल इलेक्शन जातलें. सो तुमी सगळे बोवाळ मारतात की सद्याक जे सत्तेर आहा ते मंडळ कित्याक कोता काय ना, ताजें थंय करप्शन चालू आसा, इनकॉम्पिटन्स हे आहा ते आसा. मंडळ म्हणजे आमचे हे म्युनिसिपल कावन्सील म्हणटा नगर मंडळ म्हणटा नगर मंडळ म्हणटा कावन्सील सद्याक जे कोण आसा ते कॉम्पिटंट ना किंवा तांचे एकाधिकारशाही चल्ल्या. सो फुडें आमचे म्युनिसिपल इलेक्शन कितें स्ट्रॅटजीज काँग्रेसीचे आहात? आमचे आसा. आमी युनायटेडली काम करून वी वील एन्श्योर दॅट आमकां आमी ताजे सीट्स आहा तो जे एक्सपेक्टेशन करता. आज पयले 11 आशिल्ले, आतां 12 जातले. 12तले 12 मेळपाक इवन 10 मेळपाक आमी प्रयत्न करतले की आमकां मेजॉरिटी मेळटली मडगांव. पूण कशें जातलें? मेन म्हणटा ते सद्याक जर फाटले एक 3 तरी कावन्सिलां जर पळयले जाल्यार एक जातालें की काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड कॉम्बिनेशन जावन मंडळ म्हणल्यार इवन सरकार भाजपाचो आसतना पसून मंडळ हांची जाल्लें आसा. तसो फॉर्मुला कित्याक ताका एक लिव्हरेज मेळटालें, एडवांटेज मेळटालें. कित्याक आज जो ताका ऑपोजिशन जाता ते भशेन ताका पयलीं नाशिल्लो. आज सामको ओपनली ऑपोजिशन जाता, सामको ओपनली समजलें. सो तो कॉन्फिडन्स जाता. आनी तुमी पार्लिमेंट इलेक्शनाक पळयला इट मे बी डिफरंट. पार्लिमेंट इलेक्शन मे बी डिफरंट बट द मूड लोकांचो मूड कितें आसा तो तेजेर एक 10% कळटा समजलें. सो ते हेजेर आमकां कॉन्फिडन्स आहा की हे फावटी आमी कितलेशे सीट काडटले. काँग्रेस टोटल आपल्याचे लढयतले काय विथ कंबायन विथ गोवा फॉरवर्ड? आय एम टू स्मॉल टू मेक दिस अनाउन्समेंट. फायनली पार्टी वील डिसायड समजलें. बट पार्टी कितें डिसायड करता त्या प्रमाणे आमी वतले. ओके. सो तुका फुडलो रिजल्ट तुज्या आतां मडगांवचो म्हणल्यार हांव तुका 27 असो म्हणना कितें जातलें? भायर सिटांतली आमी एटलीस्ट 7 काडटले सामके मडगांवच्या म्युनिसिपल एरिया 11 ते 12 जावपा आसा. 12तले आमी 7 पण काडटात. कित्याक लागून इतलो कॉन्फिडन्स तुका? आमकां कॉन्फिडन्स आसा कित्याक आमचे प्रमाणे वर्किंग काम चाललें केल्लें आसा. आमी लोकांक मेळपा लागलेले आसा समजलें. त्या बाबतींत आमकां कॉन्फिडन्स आहा की आमी हाडपा शकतले मागीर सिटां. आनी सपोज एलायन्स बी कितें जालें जाल्यार सांगून नाका. इट वील बी स्टील इवन मच बेटर. सावयो तूं म्हणटा तशें एखादी BJPचे लोक बेजार आसा ते बी कारण आपले इतले 15 वर्स जाली तांचो हे आसा. सो एंटी इन्कम्बन्सी म्हणटा सदांच आसतात. पूण तांकां जबाब दिवपा खातीर जो ऑपोजिशन पक्ष आसपाक जाय स्पेशली काँग्रेस तोच डिवायडेड आसा. तुमचे इवन मडगांव बसून सगळे एकठांय आसा अशें दिसूं चित्र पूण तशें भितरल्यान आसा अशें म्हाका दिसना. कारण हांव इतले वर्स म्हणजे 36 वर्सां हांगा मडगांवांत काम करता. सो भितर एक करंट जाय. सो मेन म्हणटा हे जे काँग्रेसीचे दुखणें आसा ताजेर पयलीं तुमी उपाय कशे काडटले आनी ताजेर उपाय काडून फुडें कशें वतले हे हाजेर आमी आमची चर्चा हे करया. फकत म्हाका लास्ट म्हणजे म्हाकाच न्ही तो म्हाका दिसता सगळे लोकांक क्युरियोसिटी कित्याक पयलीं भाशेन आतां ना आजचो काळ ना. आजचो काळ अशें आहा की मडगांव कशे भाशेन हाका काडपा जाय. ते काँग्रेसमॅन जावं काँग्रेसमॅन आर डेफिनेटली हर्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्शन. आनी दुसरे वाटेनूय बी म्हणना हांव BJP अशें म्हणना बट जे ताजे बी हें आसा तांकांय तितलेशें हें आसा दुखणें म्हणटा तशें तांकां तेवूय तितले हर्ट आसा समजला. सो आनी सगळ्यांचो एकूच हेतू आसा की कशेच भाशेन मडगांवच्या आमदाराक डिफीट करपा जाय. कित्याक आज जी मडगांवची जी दशा जाल्ली आसा समजला ती 30 years ताजे मिसरूल आहा ते समजला. पॉलिटिक्स ऑफ एपिजमेंट. तूं जाय तें कर हांव बारीक लोकांक पडर हाडयना म्हूण तूं रस्त्यार सुद्दां घाल समजला. इतलें म्हणजे रोड नेटवर्क म्हणनाका तुगे गटर्स म्हणनाका सिवरेज सिस्टम समजला. तातूंतलो कितले वर्स काँग्रेसीक आशिल्लो?
2005 ते 22 न्ही समजलं तें सांगता तुका मागीर काँग्रेसीच्या राज्यार हे वचना काय वचना हांव तुका सांगपाक सोदता कितें तो ताका आज जी ऑपोजिशन आसा ते भशेन पयलीं नाशिल्ली आज ताका सामकें हें केलां कित्याक फेलियर तो प्रूव जाल्लो आसा तें आनी हें दिसून येयल्लें आहा प्रत्येक सेक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वेदर इट इज द काँग्रेस सायड ऑर द बीजेपी सायड दॅट ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन हीज सेल्फ डेव्हलपमेंट आपले पर्सनल हें चड आसता ताका मडगांवचे खातीर न्ही आपलो हें जाता फायदो जाता थंयच तो वयता हें सामकें दिसून येयल्लें आहा 5 तो येयलो चीफ मिनिस्टर जालो समजला आनीक हांगा येयलो फक्त मंत्री जावपाक धाडोन आपणाक नाका म्हणटा तो पूण एक्चुअली लॉबिंग चालू आसता ताजें समजला नशिबान कांयच मेळना लॉबिंग करून मेळटा कितें सो इफ इज सो लॉबिंगाक इतलो जर हे आसा एक्सपर्ट आसा जाल्यार तुजे हे म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक लॉबिंग करून हे जावचें ना म्हणटा मडगांवचें चित्र तुका सांगता आज जाय की मडगांवकारांक जाय की चेंज करपाक कित्याक मडगांव इज सफरींग मडगांव इज क्रायींग कळ्ळें तुका फॉर अटेंशन आफ्टर एन्जॉयींग सो मेनी पोजिशन्स रायट आफ्टर द चीफ मिनिस्टर पोजिशन मडगांव हॅज नॉट सीन द एक्चुअल डेव्हलपमेंट पयशे म्हणल्यार आतां सांगता तशें कोट्यांनी पयशांचो हिशोब मेळटा कळ्ळें पेमेंट जालें म्हण क्रोर्स ऑफ रुपीज पूण अक्षरशः काम दिसती पडना ब्रिजा खबर सांगलें तुमकां ब्रिज आहलो 21 crores काँग्रेस आसतना बीजेपी गेलो 54 जालो फावंडेशन स्टोन जाता म्हळ्यार चीफ मिनिस्टर सांगता 74 crores म्हण प्रायस वाडलो म्हारगाय वाडली आसतली ना प्रायस वाडलो पूण जो ब्रिज ओरिजिनली 6 लेन आशिल्लो तो 4 लेन जालो हें कशें हें अजाप सामकें ब्रिज अशीर जाता 6 आहा तो 4 जाता आनी कॉस्ट आहा तो 21 to 74 जाता तो एक्चुअल कंप्लीट जाता म्हळ्यार 100 crores मागीर जातलो दिसता म्हाका सो ओके सो हाजेर आमी ही हांगा चर्चा थांबयतात एक म्हणटात ते आतां 2027 चेंज जातले काय आतां परत म्युनिसिपल हातूंत चेंज जातले काय आतां झेडपी हातूंत परत काँग्रेस आपली सीट रिगेन करतले हे सगळे हे जेन्ना ज्या दिसा इलेक्शन जातलें तेन्ना आनी जेन्ना रिजल्ट येतलो तेन्ना कळटलें पूण एक जे की सद्याक लोकां मदीं एकच हें आसा की ज्यो आमच्यो स्वराज्य संस्था म्हणटात किंवा पंचायती जावं म्युनिसिपालिटी जावं त्यो गोंयांक ज्या तरेन चलपाक जाय ज्या स्वातंत्र्य तांकां मेळपाक जाय तशें मेळना अशें कांय घडणुकांक लागून दिसपाक लागला एक म्हणटा ते तूं रुमडामण म्हणटा तशें 3 म्हयने 4 म्हयने थंय कोण ना एकलो आमचो प्रशासक चलयता ही केस हायकोर्टाक वता हायकोर्टांतल्यान परत जाता कोर्टांतल्यान परत येता तातूंत भितर तांचें डिस्क्वॉलिफिकेशन आसा तें रद्द जाता आनीक आमच्या बिडिओक सांगतात ही केस परत तांची सुनावणी घे म्हणून पूण ती सुनावणी पडून उरता सो हे जर पळयत जाल्यार हे सगळें चल्लां ते लोकशाही तत्वां धरून न्ही इतल्याच हाजेर आमी हें म्हणपाक शकतात पयला दिसता काल बसून जर एक सकाळी जिखता आनीक दनपार बसून ताका इनकॉम्पिटन्स म्हणून कळटा सो हाका लॉजिकल अशें हें कांय ना सो म्हाका दिसता की एक तें की कोण जे आसूं पण एक कोण खंयचो पक्ष बरो खंयचो पक्ष वायट किंवा करप्ट हातूंक वचनासतना एक गोंयांतले भितरल्यो ह्यो आमच्यो स्वराज्य संस्था आसात तांकां जे तांकां अधिकार दिल्यात त्या भशेन तांकां चलपाक मेळपाक जाय कारण निमाणे कडेन फकत ते जिखून आयिल्ले मनीस न्ही तांचे हे जे कोण आपले मतदार आसात किंवा जे लोक आसात तांकां तांणी तांची कामां करपाक जाय सरकार तुमचे दारी बारी म्हणून सगळें घेवन येता आनी सरकारूच कार्ड आपले ताब्यांत घेवपाक सो तेच म्हणटा हांव की एक म्हणटा ते लोकांचे जे अधिकार आसात ते लोकशायेन दिल्यात ते लोकांक मेळपाक जाय आनी म्हाका दिसता त्या खातीर जो प्रयत्न जावपाक जाय तो जावपाक जाय आतां लोकूय ना जाल्यार एक तूं म्हणटा तशें जर तें जायना जाल्यार लोक रिएक्ट जातले हे आतां सगळ्यांनी ध्यानाक दवरचें इतलेंच म्हणटात आनी आमी ही चर्चा थांबयतात देव बरें करूं आनी पळोवपी आहात आनी सगळ्याक देव बरें करूं पळयत रावात म्हणटात टीव्ही